नमस्कार. तुम्ही पळयता आयज दत्तगड हांगासर एक थार जीप राती 9:30 सुमार तो ड्रायव्ह करून गेलेलो आसा आनी तेणें घरा कडेन पार्क केल्ली आनी अचानक जवळ जवळ 2:30 सुमार हिका उजो लागलो आनी तो म्हणटा कॉज ऑफ फायर गाडयेचें कितें तरी शॉर्ट सर्कीट जालें म्हणून. आनी अशी पार्क केल्ली गाडी जवळ जवळ 2:30 सुमार उजो लागलो आनी जी ओवरहेड वायर गेली इलेक्ट्रिसिटीची तिकाय बी उजो लागलो आनी घराचे इक्विपमेंट AC जावं सायडीचो रूम आहा ते सगळे लॉस जाल्ले आसा आनी गाडयेचे जवळ जवळ तुमच्या 17 लाखांनी गाडी घेतलेली टॉप मॉडल त्यान भायर 2 लाख रुपया तिका मॉडिफिकेशनाक वापरलेले. सो टोटल ही गाडी पळोवपाक गेल्यार तुमी सगळे कांयच गाडयेक ना. सो टोटल ही गाडी लॉस जाल्ली आसा. कितें जालो इन्सिडंट हांगासर गाडये उजो लागलेलो आसा थार गाडी? काय ना राती हांव 9:30 येवन गाडी पार्क केली आनी रातचे 2 पयले जाल्यार सारको ऑटोमॅटीक उजो पेटलो, शॉर्ट सर्कीट जालें गाडी. सो तुवें कितल्यांक हाडून पार्क केल्ली गाडी? 9:30. लॉंग रुटाक बी वचून पण मागीर कशें कळ्ळें तुका की कितल्यांक हें जालें इन्सिडंट म्हणून? उजो पेटलो, आवाज येवपाक लागलो डाम टायर बी फुटलेले. उजो लागपाचें कारण कितें आसूं शकता? काय ना शॉर्ट सर्कीट जाल्या गाडीची. गाडयेची हय हय गाडी शॉर्ट सर्कीट आतां सगळी ते आतां तुमी कंप्लेन बीन केल्या ऑलरेडी? कंप्लेंट हय राती गाडी कितें टोटल लॉस? टोटल लॉस. कितल्या वर्सां गाडी आहली? 1.5 वर्सां गाडी. कितले अंदाजे लॉस जाले आसता तुमकां? फूल टोटल लॉस जाल्या ती. ना कितें व्हॅल्यू कितें आशिल्लें गाडयेचो? एक 16-17 लाख. टॉप मॉडल ही? हय टॉप मॉडल नवी 22 लाखांनी कितें पडलेली ती म्हाका. ना पण अश्यो गाडयो शॉर्ट सर्कीट जावन दवरलेले कडेन असो इन्सिडंट म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जालें अशें. BMW तशीच जळ्या. ओके, म्हणल्यार पार्क केल्ले कडेन अशें इन्सिडंट जाला. उजो पेट्टा ती गाडी कितें जालें जालें. ओके, राती मागीर फायर ब्रिगेड येयल्ले. हय राती कितल्यांक सुमार जाले आसतले अंदाज? एक 2 जावन 15 मिनटांनी येता. 2 दीस बी अशें. पण शॉर्ट सर्कीट गाडयेचे कन्फर्म? हय कन्फर्म. हय न्ही. AC बीन जळ्या. हय AC जळ्या पळय, सगळे रूम बेड बी सगळे जळ्या. ना म्हाका हिका लागून मागीर लायटीची वायर हे जाली. हय हां हां वयल्यान लायटी वायर गेल्ली. ओके. दत्तगडाच्यान प्रोडक्टा खातीर विवेक रुपये. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.